नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। ऑगस्टातल्या सरासरीचो 64% पावस फाटल्या 7 दिसात आनीक 3 दीस हीच परिस्थिती उटंगार उरतलो चालूच। हवामान खात्याची शिटकावणी, काँग्रेस म्हणटा अरिश्ट व्यवस्थापन फेल। गोंय लागसार कर्नाटक महाराष्ट्रातल्या जिल्ह्यांनी 3 दीस जाले उटंगार। कोल्हापूर बेळगांव बुडले। गोंयाक फळां भाजी दुधाची पुरवण 3 दीस जाले जवळ बंद। भारताची आदली विदेश व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज संवसाराक अंतरली। काळजाच्या आताकान गेली। पुराय शासकीय सन्मानान निमाणे संस्कार। कोमुंदादींचे आफ्रामेन जमीन व्यवहारातली करतले चौकशी। हजारांनी स्क्वेअर मेत्र जमनी रियल इस्टेट प्रकल्प विधानसभेत इश्यू। मुख्यमंत्री म्हणटा असले खपोवन घेवचे ना। गोवा मायल स्क्रॅप जाय मेरेन टॅक्सी ऑफ रोड। टॅक्सीवाल्यांचो तेम चालूच। सीएम म्हणटा ब्लॅक येलो टॅक्सीवाल्यांच्या प्रस्नात घालतले लक्ष। तांचे आशिल्ले तशे टॅक्सी सर्व्हिस सुरू करपाची तयारी। मडगांव वेस्टर्न बायपासाचे काम हुमकाळ्ळें। हायकोर्टान गोंय सरकाराची खरडपट्टी। दोबराद वेळ देमायज खर्च जावनूय काम अर्दें जायना। सरकाराक नवी 31 डिसेंबराची डेडलायन। आनी तिळारी कालव्याचे पालसाण कोसळिल्ल्यान अस्नोडा उदका पुरवण प्रकल्पाक तिळारीची उदका पुरवण बंद। कालवो सारको जाय मेरेन बार्देश दिवचल तालुक्याचे उदका पुरवणेचेर बेमुदत परिणाम। ऑगस्टातले वर्सुकी सरासरीचो 64% पावस फाटल्या 7 दिसात वतला। मंगळारा वाळपय सगळ्यांत चड 4 इंच पावस पडलो। फुडले आनीक 3 दीस तरी गोंयांत उटंगार चालूच उरतलो म्हूण हवामान खात्याची शिटकावणी। 70त उटंगार चालूच। गोंयभर वता थंय रस्ते उदकापोना। रस्ते लायटीचे खांबे घरादारांचेर झाडां पडप चालूच। फायर ब्रिगेड बिजी। गोंयभर बुट्टी आनी हुंवारांनी लोकजीण विस्कळीत। As we all know, the arrival of monsoon over Goa is delayed by 2 weeks. In the month of June, the rainfall has been received at Goa is less, which is -14% in the month of June. But in the month of July, it has overtaken, and because of getting of the rainfall 20% above normal in the month of July, the June-July total has been given +6% to the annual total. Actually, in the last 7 days, that is in the month of August, from 1st to 7, 64% of the rainfall has contributed if we compare this 7 days rainfall for the normal of August. And yesterday, the rainfall maximum has taken place at Valpoi, which is 103.4 mm, and the lowest as Pedne, which was 18.8 mm. The further forecast for 5 days, Goa is going to get heavy to very heavy rainfall at many places for 3 days, and after 3rd day the rainfall is going to decrease. सीजनल पावस 95 इंच पार जालो। आज फाल्यां 100 हुंपपाचो। गोंयची अरिश्ट वेवस्थापन यंत्रणा खंय सामकीच फेल। तातूंतल्यान खुबशे रस्ते बुडले, खुबशीं झाडां पडलीं, खुबशे लोकांक त्रास जाले, खुबशे लोक व्हांवून गेल्ले हें दिसता। पूण गोंयचे मुख्यमंत्री हो गोंयचो मुख्यमंत्री असलो वागलो ना, तो सांखळेचो मुख्यमंत्री असो वागलो असो दिसलो। कारण तो एकूच भागाक गेला तांची विजीट। ताणें विजीट बाकी कडेन पयलीं करपाक, कारण तो गोंयचो मुख्यमंत्री। आनीक तुमच्या सरकारान एक डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणून कितें तरी आसा, गोवा डिजास्टर मॅनेजमेंट। पूण हें गोवा डिजास्टर मॅनेजमेंट गोंयच्या लोकांक जेन्ना गोंयचे लोक त्रासान आसात तेन्ना खंयच हें दिसलें ना। इज अ कंप्लीट फेलियर। वाळपय CSCचे फॉल्स सिलिंगाचो एक भाग कोसळ्ळो। कॅज्युअलिटीच्या दारा मुखारूच सिलिंग कोसळ्ळें। रातची वेळ आशिल्ल्यान साल्वार। GSIDCक सांगून पसून खंय कोणूच लक्ष दिना। काल राती कम्युनिटी हेल्थ सेंटराचे
फॉल सिलिंगाचो एक पीस फुगिल्ल्या कारणान पडलो, पूण कोणाक कांय जावंक ना, कोणाक कांय लागूंक ना, इंजुरी म्हणजे तशें कांय ना. आनी तशेंच मागीर 2 लूज जाल्ले म्हणून आमी ते टायल्स काडले. आनी कितें जावचें न्हू, कोणाक त्रास जावचे न्हू म्हणून प्रिकॉशन घेतात आमी. आनी थोडे टायल्स आमी काडटले. हे टायल्स पावस पडल्या कारणान उदकान फुगलेले आनी ते जे आमी ऑलरेडी हांकां GSIDCक आनी इको मेंटेनन्स जे आसा ते दोनी पळयता हांगसरले मेंटेनन्स हॉस्पिटलाचे, तांकां इन्फॉर्म केल्लें. आनी आतां ते केन्ना तेणी करता म्हणून सांगलां, केन्ना करताले तें आमी नकळो. आनी आजच्या इन्सिडंटा बद्दल हांवें ऑलरेडी आमच्या हायर ऑथॉरिटीक कळयलां. रेवड्यात 33 kV लायनीचो लायटीचो खांबो शेतांत बागवलो. तारी उदकाक तेकून आनीक कितेंय अपकिर्त घडत म्हूण लोकांक हुस्को. आमच्या फाटल्यान तुमी पळयला आसतली की हाय टेन्शन वायर आहा आनी तो फुडलो खांबो आहा शेतान, तो ऑलमोस्ट उदकाक टच जाल्लो आहा. आनी जर 2 दीस कोणीच काय करूंक ना न्हू जाल्यार उदकाक टच जातली वायरी आनी सगळे प्रॉब्लेम जातलो. आनी ताच्या फुडें मेन रस्तोय आहा आनी जर वायरी जर रस्त्यार तेकले जाल्यार प्रॉब्लेम जातलो, लोकांक शॉक येवंक शकता. आमी काल पंचाक सांगलें आमच्या, तेणी सांगलें की जे आफयले तेंच्यांनी फोन बी केले, पूण अजून ताका 2 दीस जाले अजून कोणी एक्शन ना घेवंक. लायनीची लायन ती हाय सेंटर महाराष्ट्रांतून येयल्ली आहा. ते खांबो बँड जाला, तो केन्ना जर पडत लोकांक धोको आहा. समज जर उदकान पडलो जाल्यार शॉक येवंक शकता. आमी मातशे देगेक आहा, जाता इतके बेगीन तेचेर एक्शन घेवपाची आनी तो मातसो सारको करपाचो. वाऱ्याच्या नेटार पणजे जुंता हावजाचे पत्रे हुबून गेले. At about 2:35, I was walking. I had parked my car exactly in front of Pia Maria at Hidalgo, and I was walking to LIC building, Sushila building. When I saw a square bar, a square tube, about 1.5 inch by 1.5 inch and 5.9 meters long, coming flying from the 7th floor of the Junta House building, and it has indented the road by about nearly 1.5 inch, and thereafter rebounded over a car and fallen on the footpath on the other side of the. Fortunately, there was no injury because it happened just in front of me, and I saw that it did not injure anybody. But as you can see very clearly, it came from the roof of Junta House, the 7th floor. Junta House, which is a ground plus 6. It came from the roof, wherein you can see now that only the gutter is existing. And the sheets are missing, and even now the sheets over there are vibrating freely with the air. आरोबा दारगळ फाटले 5 दीस जाले गांवांत पुराय उदक भरला. लोक होडयेन यो वच करतात. लायटूय ना. आयज हो 5वो दीस हांगासर सगळे उदक येयल्लेले आसा आनी हे जे वाड्यावयले सगळे लोक आसात तांकां कामां धंद्याक वचोंक मेळना. जे आमी आनी राती एकलो सीक जाल्लो, आमी ताका 9 सुमार व्हरून बोटीच्या सायडीन व्हरून पावयलो. हांगा आमचे 5 दीस जाले उदक भरले. आनी हांगा कशी कितें आतां उदक भरल्या मागीर तुमची स्थिती कितें जाल्लेली आसा? आमची सगळी बंद जाल्ली आसा, सगळी बंद यंत्रणाच बंद जाल्ली आहा. धड गांवान पाणी येना, तो म्हणटा पाणी सुद्दां ब्लॉक जाल्लें आसा. कितें तरी गेल्या 4 दिसांत हांगा भरपूर पावस पडल्या कारणान आमचो बांद जो आसा तो फुटलेलो आसा आनी बांद फुटल्या कारणान हे इतके उदीक वाडलेले आसा. आमी ऑलरेडी काका साहेबाची आमच्या वाडकराची NOC आमी ऑलरेडी गोवोरमेंटाक दिल्ली आसा आनी आमकां काका साहेबान NOC दिल्ली आहा. हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन जाता तितके जाता तितके बेगीन ही फायल प्रोसेस करून एक बरो बांद बांदपाचो हांगासर. नाही बोलले हे काडपाक त्रास आसा. 2-3 दीस आहेत काडटात आमी आतां म्हटलं भायर. तुमचे घर आतां स्लॅपाचें आसा म्हणून तुमकां प्रॉब्लेम? स्लॅपाचें म्हणून मातयेचें असले जाल्यार इतल्यान पडलेले असले फुगोन. ते 4 दीस माती फुगोन म्हणजे पडटले असले न्हू. भायर सरपाकूच मेळना. आनी जर गेले जाल्यार आमकां अशें कोणाक व्हडी म्हणजे आसत ते जाणट्या लोकांक आमकां भायरूच सरांक मेळना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातल्या गोंया लागसारच्या जिल्ह्यांनी फाटले 3 दीस जाले उटंगार सुरू जाल्ल्यान गोंयाक फळां, भाजी आणि दुधाचे पुरवणेचेर मोठ्या प्रमाणात परिणाम जाला. 3 दीस जाले सप्लाय जवळ बंद. कालचे भशेन आजूय मेजर मिल्क ब्रँडांनी एकूय गाडी गोंयांत पावली ना. अमूल आणि गोवा डेरीचे दुधाची शॉर्टेज, बेळगांव बुडिल्ल्यान आणि गोंयाक जोडपी अनमोड चोल्ला घाट बंद जाल्ल्यान गोंयकारांक बेळगांवची फळभाजी ना. बिचोलचो बाजार बुधवार, पण चोल्ला घाटाचे जे डॅमेज जाला ते जून जाल्यार ते तुळशी जाल्यार थंयच्यान गाडयो बिडयो सगळे म्हणजे येवपाक मेळना, वचपाक मेळना.
थंय पुलीस बंदोबस्तूय आहा तर अशें प्रॉब्लमाक लागून आयज बाजार लोकांक घेवंक मेळना. आयज जर तुमी पयशीत जाल्यार साफ सफाई भितून दिसता कित्याक थंय म्युन्सिपालिटीचे लोक करतात पण आयज मार्केटान शॉपाक तितली आसूंक जाय तितली ना आनी आयज भाजी म्हाका दिसता म्हारग आसतली. 2 दीस जाले गाडयो येना, दुधाचे खूब लोकांक त्रास जाता. फकत दूध गोवा डेअरी आणि अमूल येता आणि कोणाचेच दूध येना. लोकल दूध बाकीचे आसता नंदिनी बी वारणा बी खंयचे बी दूध येना. वारो जालो दर्याक वसाडी जाल्या चड आतां पयलीं वचना मागीर कितें करया. गाडी येवना गाडी येना गाडी मडगांवच्यो येना काय ना ते सगळे कवल बेकार हे जाल्या मरे रस्ते बंद पडल्या हे जाल्या नुस्तें येना न्हू. आमकां जे होलसेल भाजी घालताले ते मेन आमचें कितें जालें आयज कॅप्सिकम जे आसा आमकां खूब आमचे खपताले ते आयज आमकां शॉर्टेज जाले. म्हणजे आयज भाजीच ना 2 दीस जाले बाजारात भाजीच ना. आमी काय करची भाजी येता कित्याक आमी येता ती भाजी काय घेवंक ना. आनी ती खंयच्यान येता तुमकां बेळगांवच्यान येता ती येवंक ना. ती केन्ना येतली कितें कितें म्हणजे ते काय सांगूंक शकना. आमच्या गाडये म्हणजे ते अडकले कितें ते दरार कितें कोसळ्ळा थंयसर त्या खातीर खूब तेन्ना त्रास जाले. भाजी आमकां सांगलेली ती सुद्दां तेवटच्यान उरली आमची भाजी. काल दीस जाल्यार पावसा लागून भाजी येयलेली ती उरली आनी आतां आमकां भाजी येयना आनी आमी सामके नुकसानाक पडलेले आसा सद्या. गिरायक येवन विचारता येना साकून केन्ना पळय रस्तो सारको जाता तेन्ना येता म्हणून सांगता. सो भाजयेची गाडी भरून उरल्या वाटेर खंय येवपाची पयर उरली 2 दीस जाता थंयच आसा. 2 दिसांच थंयच आसा. भाजी आमी काल ऑर्डर केल्ली ती भाजी येवना. ते भाजी नासतना दुकान सगळे खाली आहा. गिरायक येवन विचारून वयता केन्ना येतली बीन कितें तुमकां केन्ना येतली ती आमकांय खबर ना. आतां चोल्ला गाठ हय वाडले. ती भाजी दर येयले पूण गांवठी भाजी सगळी बुडोन उरल्या. कोणाक हाडूंक गावना कांयच मेळना. केळी ना काय ना वेपार म्हणटा कांयच ना आमचे कडेन आतां सद्या आमचे कडेन. बुधवार म्हटल्यार मार्केट बाजार म्हटल्यार आमगे मेन बाजार हो पुणेचो पूण सगळो सुसाट पडलो आसा. एक बंद नासता तशें जाल्लें आसा सद्या मार्केटाक. भाजी आता येणार बाबा घाटेचे सगळे फॉर्म फातर पडलेले आहे. सगळे फातर पडलेले आहात घाटाचे घाट बंद आहात त्या सगळे गाडी रावलेले आहात हांगात ना घाट गोंयान सगळ्यांत ना भाजी जी आहा तेजी रेटू भरपूर हाय आसा. आतां काय आमची लोकल भाजी थंयसर विचारून गेला वीर एकूच घडटा ते सांगता 30 रुपया. खूब म्हारग जाल्या भाजी. ही तुम्ही खंयच्यान हाडली? सावंतवाडीन हाडले मरे. सावंतवाडी बीन हा माल गट प्रवेशान भरलेले तुमी म्हारग काय ना भाजी काय ना भाजी येवंक ना न्हू. भाजी येवंक ना बुधवारची सोमारची भाजी. आता तुम्ही भाजी कसलीच ना तुमच्याकडे? भाजी काय हाडे कितेंच ना मरे. गांवठी गांवठी ना काय ना. आमी दुधाक लागून सगळ्या 2 दीस जाले भोंवता खंयूच दूध ना. आतां आमी कितें करपाचें? भारताची आदली विदेश वेव्हार मंत्री सुषमा स्वराज राती संवसाराक अंतरली. काळजाच्या आताकान तिका मरण आयलें. काळजात दुखता म्हूण तिका दिल्ली एम्सात व्हेल्ली. उपचार चालू आसतना तिका मरण आयलें. 67 वर्सांची सुषमा स्वराज दिल्लीची पहिली बायल मुख्यमंत्री आशिल्ली. देशभरांतल्या राजकीय फुडाऱ्यांचो तिचेर आर्गांचो ओघ सुरू जालो. तिचेर पुराय शासकीय सन्मानान निमाणे संस्कार जाले. पार्टीची नेते माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज काल तिका विसरलेले. हांव तांच्या आत्म्याक शांती लागूं अशें मागता. सुषमा स्वराज हांचो गोंया कडेन निकटचो संबंद आशिल्लो लागचो संबंद आशिल्लो. सुरवातीक पासून भारतीय जनता पार्टीचें काम गोंयांत सुरू जालें तेन्ना पासून ती अनेक गोंयांत जाली. हांव खरें म्हणजे दिस मेजर लॉस फॉर द भारतीय जनता पार्टी ऑल्सो मेजर लॉस फॉर द नेशन ऑल्सो. ह्या परराष्ट्र मंत्री ह्या कार्यकाळात त्यांनी केल्ले रिलेशन्स डेव्हलप विथ द अदर कंट्रीज तशें खरोखरूच वांगडे जोडी आशिल्ले बरे रिलेशन्स आसा ते डेव्हलप केले. उतर दिल्ले मुजती भितर वेस्टर्न बायपासाचे काम तडीक लायले ना म्हूण हायकोर्टान गोंय सरकाराची बरीच खरडपट्टी काडली. दोबराद वेळ देमायज खर्च करूनय काम अर्दें सुद्दां जावंक ना. लोकांचो पयसो सारको उजार जावंक जाय म्हूण हायकोर्टान सरकाराचेर बडी मारली.
31 मे आदी काम सोंपयता म्हणून उतर दिल्ल्या PWDच्या रिटायर्ड चीफ इंजिनियराक हायकोर्टान नोटीस काडल्या. सरकाराक काम तडीक लावंक 31 डिसेंबर मेरेन नवी डेडलायन. मडगांवाक बायपास करपी 8.3 किलोमीटर लांबायेच्या वेस्टर्न बायपासाच्या कामाचे स्वेच्छादखल घेवन स्वता हायकोर्ट मॉनिटरींग करता. हो प्रकल्प 5 वर्सां जाली हुमकळा. सरकारान 31 डिसेंबर मेरेन काम पुराय करूंक वेळ दिवचो म्हूण हायकोर्टाक सांगले. फाटले खेप सरकारान प्राज मागून 31 मे मेरेन काम पुराय करता म्हूण उतर दिल्ले. वेळ सोंपूनय काम सोंपना म्हूण हायकोर्टान अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काडली. हायकोर्टाचे नजरे आयला ते अशें. मडगांव वेस्टर्न बायपासाचें काम 2015 सुरू. 2017 मेरेन काम पुराय जावंक जाय आशिल्लें. दोबराद वेळ घेवनय काम अर्देय जाल्लें ना. काम हुमकळिल्ल्यान खर्च वाडलो. लोकांचो पयसो वाट लायता ताचेर जाप दियात. नोकरी आसतली पगारूय चालूच ही अधिकाऱ्यांची मानसिकता. 31 मे मेरेन काम पुराय करता म्हूण उतर दिवपी PWDच्या रिटायर्ड चीफ इंजिनियराक हायकोर्टान नोटीस काडल्या. चीफ इंजिनियर 30 जूनाक व्हॉलंटरीली रिटायर जाला. ताका जाप दिवप चुकना म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केलें. वेस्टर्न बायपासाचें काम पुराय करूंक सरकाराक आतां हायकोर्टान 31 डिसेंबर मेरेन प्रास दिला. तशेंच आतांच्या चीफ इंजिनियराक वेळे भितर कशें काम पुराय करतलो तें सांगपी वर्क प्लॅन एफिडेविटा वरवीं सांगचो म्हूण निर्देश दिला. केस 6 ऑगस्टाक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. गोवा मायल स्क्रॅप जाय मेरेन टॅक्सी ऑफ रोड दवरपाचो टॅक्सीवाल्यांचो तेम सुटना. वारका सभेक टॅक्सीवाल्यांनी शक्ती प्रदर्शन केलें. टॅक्सीवाल्यांचो बंद मोडपाक सरकारान एस्माय लावन पळयलो. एस्माक आयकना ते पळोवन टॅक्सी सर्वीस बंद दवरल्या म्हूण नोटीशी. थोड्यांचेर पोलीस स्टेशनांत ऑफेन्स रजिस्टर. मात येलो ब्लॅक टॅक्सीवाले खंय सर्वीस आशिल्ली तशी सुरू करूंक राजी. तांचे प्रस्नांत सरकार लक्ष घालपाचें मुख्यमंत्र्याचें उतर. तेमाक पेटिल्ल्या टॅक्सीवाल्यांची सांजे वारका सभा जाली. थंय टॅक्सीवाल्यांचे तेंच. आज सगळ्यांक कॉलाप केली. सगळे स्टँड वायज सगळे असोसिएशनां तेंचे ग्रिवेन्सीस विचारले कितें करपाचें. पळय गाडयो ज्यो दवरल्या बंद न्हू त्यो स्वता लोकांनी आपले पोट मारून बंद दवरल्या. खंयच्याच असोसिएशनचा कोणीच तांकां फोर्स करूंक ना की बाबा गाडयो बंद दवरा म्हणून. आज तांकांच आमी आपयल्या आनी तेंचे ग्रिवेन्सीस जाले कितें करपाचें. काल आमी CMा कडेन मिटींग केली. CMाक सांगलें आमी थोडे पॉयंट्सूय दिले CMाक आमी. त्या पॉयंट्साचेर डिस्कसूय करया म्हटलें पण कितें लोकांचो डिसिजन तो फायनल डिसिजन. काल हांवें प्रेसारूय सांगलें की बाबा प्रेस म्हाका विचारल्यार फुडलो स्टेप कितें करतले फाल्यां वयतले कितें करतले. हांवें ताका एकूच सांगलें की जे आमचे फाल्यां उलयतले जे आमचे लोक सांगतात जे आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर सांगतात तें जातलें म्हणून. म्हाजे एकट्याचें आय एम नॉट अ डिसिजन मेकर. हांव परत सांगता डिसिजन मेकर आसा पळय ते आज कितें केलां ऑफ द रोड इनडिसायसीव जाली. हय आतां सद्या ऑफ द रोडूच म्हणटा सगळे. जो मेरेन गोवा मायल स्क्रॅप करता तो मेरेन ऑफ द रोड म्हणटा. सगळे पब्लीक सगळे ड्रायव्हर्स आमचे आसा ते. सो बेजीक दॅट हांव तेंच्या वांगडा आसा. हांव रिप्रेझेंटेटीव तेंचो म्हाका तेंच्या वांगडा रावचो पडलो आनी हांव रावतलो. मजगतीं मडगांव RTOन पुलिसांक घेवन टॅक्सी मोटरसायकल बस स्टँडांचेर टॅक्सीवाल्यांनी पायलटांक तांची ड्युटी समजावपी भौशीक नोटीसी मारूंक सुरवात केल्या. गोंयांत GAL सारकी कंपनी आसतना पुण्याची गोवा मायल्स हांगा कित्याक काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रश्न. त्याच्याहून बरी टॅक्नॉलॉजी येत आशिल्ली आनी त्याचे रेट्स कमी आसत आशिल्ले. सो खंयच्या क्रायटेरियाचेर गोवा मायल्स हो पुण्या साकून गोंयांक पावलो ताजे फाटल्यान हाडपाचो हिडन एजेंडा जो आसा तो कितें आनी ही प्रोसेस कशी कोणें फॉलो केली केन्ना फॉलो केली तितून भितर कशें करून तेंचे गोवा मायल्साचें प्रपोजल एक्सेप्ट केलें खंयचे पेजीचेर तें एक्सेप्ट केलें हाची म्हायती गोंयांक कोणाक कडेन ना. आनी आमचो विरोध जो आसा तो ह्या हेका आसा ह्या हिडन एजेंडाक आमचो विरोध आसा. आमी सरकारा कडेन विचारपाक सोदतात की फक्त गोवा मायल्सूच कित्याक गोवा मायल्साचीच मोनोपली गोंयांक टॅक्सी बिजनसांक कित्याक हो सगळ्यात व्हडलो प्रश्न आमी सरकाराक विचारपाक सोदता. दुसरें
गोवा मायल्सचे ॲप सगळे हाडून हें करपाक डेवलप करून तो परत मार्केटाक हाडपाक आयज 1 वर्स जालें हाडून तो तेजे टेंडर केन्ना इशू केल्लो गव्हर्मेंटान गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडाक तो सॉफ्टवेअर आनी ॲप डेवलप करपाक इमिजिएटली इन्स्ट्रक्शन दिवची बट नॉट इन आयसोलेशन स्टडी मेक अ सायंटिफीक स्टडी फर्स्ट ऑफ द टॅक्सी बिजनस इन गोवा तुका कितलो फिजिबल आसतलो कॉस्ट कित्याक इट शूड बी सस्टेनेबल न्ही इट हॅज टू बी कंटिन्यूड तो जो हिडन एजेंडा आसा की टॅक्सी वेवसाय काबार करप आनी मागीर ती कंप्लीट मोनोपली ओला अप घेतली आनी सबसिक्वेंटली रेट्स ते चेंज जायत रावतले इट इज अ डेंजर इट्स अ बीग डेंजर जे कॉमन मनीस सद्याक तांकां दिसना कारण सद्याक कॉमन मनीस आकर्शीत जाल्लो आसा की आमकां सवाय टॅक्सी मेळटा पूण तेजे नंतर 1 वर्सा नंतर कितें जातलें तें आयज कोण पळोवपाक शकना येलो ब्लॅक टॅक्सीवाले मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे तांणी तांचे 7 डिमांड मुख्यमंत्र्या मुखार दवरले सीएमओ म्हणटा येलो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांचे रास्त प्रश्नाचेर सरकार लक्ष घालतलो तांची टॅक्सी सेवा आशिल्ली तशी सुरू करपाची तयारी आमचे एक 7 डिमांड घातल्या डिमांड म्हटल्यार आमी थोडी सजेशनाय दिल्या तांकां थोडे पॉयंट्सूय केले आमी थोडे रिक्वेस्टूय केले तांकां जर सरकार मानलो न्हू जाल्यार वेल्यान करून बरें जालें तुमचो डिमांड कितें आमचो डिमांड पयलीं सुद्दां आसलो तशें खूब डिमांड आसले सगळे डिमांड सरकार फुलफील करूंक शकना तुमचो डिमांड कितें मेन डिमांड तुमी जे बरोवन दिला तितून कितें डिमांड आसा डिमांड आमचे बरोवन दिला तेच तुमकां सांगता तुमकां सीएम सांगतलो येना ते आमी डिसिजन करता तुमी ते बाकीचे टॅक्सी ड्रायव्हर तेंच्या वांगडा आसा सपोर्टाक सगळे वांगडाच एज्युटेशन केल्लें न्हू तें येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले म्हजे कडेन आयिल्ले तेंच्यांनी आपलो स्ट्रायक मिटयलो येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांनी सांगलें आज पर्यंत आमी आतांच्यानूच ऑलरेडी तांच्यांनी एकूच म्हणजे हांव मुद्दामून तेंच्या इंट्रस्टान हांव एक गजाल पयलीं सांगता आमी रेंट अ कॅब आनी रेंट अ बायक हे जे 2 गजाली आसल्यो पळय न्ही हाज्या फुडें फुडल्या 3 वर्सांक तरी आनीक परमिशन दिवपाची ना हें ऑलमोस्ट हांव जाहीर करता ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट कोमुंदारीचे आफ्रामेंताचे जमनींचेर बांदिल्ले रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स आनी जमीन वेव्हारांची सरकार चवकशी करतलो मुख्यमंत्र्याचे उतर हजारांनी स्क्वेअर मेत्र जमनी रियल इस्टेट प्रकल्प येतात आफ्रामेंताच्यो जमनी कोमुंदारीच्या मालकीच्यो तांची मालकी ट्रान्सफर जावंक शकना मात 10-12 हजार स्क्वेअर मेत्र जमनींचेर कॉम्प्लेक्सां बांदिल्ली दिसतात चलना कितें काय म्हूण दिगंबर कामतीन प्रस्न काडलो big pieces of lands they are for construction of residential house 11,000 10,000 29,000 construction of a house and people have constructed multi-storied buildings residential complexes they don't get the title according to these Comunidad laws it is a long term Aframen is a long term lease code of Comunidad is a long term lease so I can understand tenanted land asa the problem na there it is used for cultivation I don't have any problem there it is not possible so you ask a question will you conduct a detailed inquiry into this Speaker sir and stop ani mukhar ashe jata zaल्यार you stop Speaker sir I would like to assure the honorable opposition leader that I will make an inquiry into this and get back to you on this Speaker sir honorable opposition leaderanचो विषय काढला पळय न्ही अफ्रामेत जर कोणाक अलाउड केल्लो 400 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट 500 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट तांच्यांनी जर दुसऱ्याक विकला आनी ताजेर जर बिल्डिंग्स येयले आसत जाल्यार ताजेर इन्क्वायरी करपाक जाय ताजी गरज आसा हांव सरळ सांगता आनी ताजी आनी हेन्स फोर्थ तर हें चलचें ना बंद करपाक जाय आनी हे सगळें म्हणजे इट इज टोटली इल्लीगल म्हाका दिसता ताका खंयचे एप्रुवल मेळटा आसतलें अशें कितल्यो ज्यो आसा पळय न्ही आफ्रामेताच्यो कोणी ट्रान्सफर करून जर केल्या आसत न्ही ती चवकशी करपाक लायता आनी हेन्स फोर्थ तर बंद करपाक लायता तिळारी कालव्याचे पालसण कोसळिल्ल्यान अस्नोडा उदका पुरवण प्रकल्पाक तिळारीची उदका पुरवण बंद जाल्या ताका लागून पुराय बार्देस आनी दिवचल तालुक्याचे उदका पुरवणेचेर परिणाम जाला कालव्याचे सारखे करपाचे काम जावन उदका पुरवण परत सुरू जाय मेरेन बार्देस आनी दिवचल तालुक्याक उदका पुरवण मर्यादीत उरतली म्हूण PWD लोकांक पब्लीक नोटीस काडली गोंय कर्नाटका मदलो म्हादयचो प्रस्न अजून सुप्रीम कोर्टात हुमकळटा आनी आता केंद्रीय उदका लवादाचो नवो प्रस्न उपरासला देशभर आंतरराज्य उदका वांटप वादांचे प्रस्न एकेकडेनूच हाताळूंक केंद्र सरकारान केंद्रीय ट्रिब्युनल नेमपाचे बिल संसदेत पास केला ताचेर गोंय विधानसभेत विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन लक्षवेधी घाली
नव्या ट्रिब्युनलाक लागून गोंयाक आपली बाजू मांडपाक मिळत ना मिळत म्हूण भय आनी दुबाव उदका स्रोत मंत्री फिलीप नेरी ब्रेस्तारा जाप दितलो. Speaker sir, I intend to call the attention of the Minister for Water Resources to the following matter of urgent public importance. Fear, anxiety, apprehension and genuine concerns about Interstate Water Disputes Amendment Bill 2019 in view of intended dissolution of Mahadai Water Dispute Tribunal and difficulty which Goa would face before the proposed single national tribunal and lack of state government's response on the bill and failure to take people of Goa into confidence to guarantee water security. I may be allowed to postpone the reply to this calling attention tomorrow, Speaker, sir. Tomorrow. Thank you. ह्या बुलेटिन हांगा सोंपता. खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावत. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.